पहिले गोवा इंटरनॅशनल ओपन ब गटाचे बुद्धिबळ सर्तीत महाराष्ट्राचो ओंकार कडव जैतिवंत थारलो। हिमाचल प्रदेशाचो विजय कुमार दुसरो। मजगती मंगळारा ग्रँड मास्टर अ गटान गोयचो टॉप प्लेयर अनुराग भामल 5वो राउंड हरलो। ताका आर्मेनियाच्या जीएम तरसाहाक्यानान हारयलो। ताळगावा श्यामाप्रसाद स्टेडियमार सर्त चल्ल्या। डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात पहिली गोवा इंटरनॅशनल ओपन ग्रँडमास्टर बुद्धिबळ सर्त सुरू आसा। 3 गटांत ही सर्त जाता। तातूंतली ब गटाची मंगळारा सर्त सोंपली। महाराष्ट्राचो ओमकार कडव जैतिवंत जालो। हिमाचलाचो विजय कुमार उपवस्थात जाल्यार आसामाचो सोराम सिंग राहुल तिसरे सुवातेर आयलो। इतल्या मजगती ग्रँड मास्टर सर्तींत 5व्या राउंडा उपरांत आर्मेनियाचो तरसाहाक्यान सामवेलान पहिली सुवात मेळयल्या। ताणें गोंयचो ग्रँडमास्टर अनुराग भामलाक मारलो आनी आपलो स्कोर 5 पॉयंटांचेर व्हेलो। गोंयचो अनुराग आतां हे सर्तींतल्यान फाटीं सरत पयलीं थारायल्ल्या प्रमाण स्कॉटलँडाक जावपी सर्तींत खेळपाक भायर सरतलो। अनुरागाचे आतां 4 पॉयंट आसात, जाल्यार रित्वीज परब, अमेय अवधी आनी नितीश बेलूरकाराचे प्रत्येकी 3.5 पॉयंट आसात। वुमन ग्रँडमास्टर भक्ती कुलकर्णी 3 पॉयंटांचेर आसा। सी गट सर्त बुधवाराच्यान सुरू जातली। प्रुडंटा खातीर नीरज प्रभू। 5व्या आयएसएलच्या पयल्या मॅची परस दुसऱ्या मॅचीन टीमीन बरो खेळ केलो अशें एफसी गोवाचो कॅप्टन मंदार राव देसायाक दिसता। आपलो खेळ आनीक बरो जावचो म्हूण खूब कश्ट घेता अशें हो पयल्या वर्सा सावन एफसी गोवान आशिल्लो विंगर म्हणटा। सर्जिओ लोबेराच्या मार्गदर्शनान एफसी गोवान सेगीत दुसऱ्या सिजनाक पॉझिटिव्ह सुरवात केल्या। 2 अवे मॅचींनी सध्या 4 पॉयंट जोडून एफसी गोवा आतां 24 तारखेक होम गेम खेळूंक तयार जाता। बामोळ ट्रेनिंग ग्राउंडार कॅप्टन मंदार प्रुडंटा कडेन उलयलो। All the teams in the league needs time to settle down, and I think so. We settled down in the second game. We played to our strength, and as per the coach gave us all the information and whatever things we did not do in the first game. We tried to improve from the first game, and then we improved in the second game, and then we got the results. Okay. What do you make of your personal performance so far? I had to change my positions 2 times because I played as a left wing in the first game and as a left full back in the second game. I think so. As per me, I will try to improve my performance every game and help the team to win matches and do well in the games. Everyone is trying their best, and it's really important for everyone to fight for the place. It's no matter if the foreigner plays or if Indian plays. I think so. It's good when Indian player tries to work hard and show their capabilities of proving themselves, and it's up to the coach then to place him in the team. It's a long break, I think, and we are playing 3 games in 9 days. It's really difficult for the team. As a team, it's very difficult, I think. But then we are ready for the first game, first home game. Let's go out there and just win the first game. इतले मजगती एफसी गोवाचे सपोर्टर क्लब गौर आर्मीन आपलो मॅस्कॉट गॉर्दिनियोक परत एकदा लोकांमुखार हाडला। पहिले 2 आयएसएलांक गॉर्दिनियो फातोड्डे स्टेडियमार लोकांक उर्बा दितालो। उपरांतचे 2 सीझन तो दिसूंकूच ना। आता हो परत मुखार आयला। पणजेच्यान नीरज प्रभू आनी बांबोळेच्यान तुळशीदास च्यारी। आणि आता बुलेटिन सोपोवचे पयलीं नवरात्रांनी पोळ्या बानोड्या नागेशी नागेशाचो मखरोत्सव।
बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.